गोंयांत सुरू जावपी वॉटर मेट्रो दिवाडे पणजे, चोडण पणजे, सावड्डे पणजे आनी दुर्बाट पणजे ह्या रुटाचेर सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा। रस्त्यावेल्या येरादारीचो ताण उणो करपा खातीर गोंयच्या अंतर्गत उदका मार्गाचेर वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा। पूण गोंयांत वॉटर मेट्रो सुरू केली जाल्यार पारंपारीक नुस्तेकारांक तशेंच न्हंयांतले जीवसृश्टीचेर वायट परिणाम जातलो अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार सांगता। दिवाडे पणजी, चोडण पणजी, सावड्डे पणजी आनी दुर्बाट पणजी ह्या अंतर्गत उदका मार्गांचेर वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा। गोंयांत 203 किलोमीटर उदका मार्गान येरादारी चलता। सध्याचे उदका मार्ग फुडाराक विकसीत करून गोंयांत अंतर्गत उदका येरादारी वाडोवपाचो सरकाराचो विचार आसा। हे खातीरूच गोंयच्या अंतर्गत उदका मार्गांचेर वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आसा। हे खातीर कोचीन मेट्रो गोंयच्या अंतर्गत उदका मार्गांचेर वॉटर मेट्रो सुरू करूं येता काय कितें हे विशींचो अहवाल तयार करपाचें काम दिलां। बेगीनूच हो अहवाल तयार जातलो। ते उपरांत गोंयच्या खंयच्या उदका मार्गांचेर अंतर्गत वाहतूक करूं येता हे विशींचो निर्णय सरकार घेतले। सद्याक मांडवी न्हंयत 66 किलोमीटर, जुवारी न्हंयत 45 किलोमीटर, शापोरा न्हंयत 25 किलोमीटर, तेरेखोल न्हंयत 15 किलोमीटर, साळ न्हंयत 15 किलोमीटर आनी कुमारजुव्यां 17 किलोमीटर उदका मार्गाचेर अंतर्गत वाहतूक जाता। गोंयच्या अंतर्गत उदका मार्गांचेर मोठ्या प्रमाणात येरादारी सुरू केली जाल्यार पारंपारीक नुस्तेकार आनी न्हंयेतले जीवसृश्टीचेर वायट परिणाम जावं येता असो दुबाव सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान उक्तायला। आयकात ताचें म्हणणें। गोंय हे एक बारीक ल्हान स्टेट आसा आनी ह्या स्टेटीन आमच्यो ज्यो न्हंयो आसा त्यो खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी खूब गरजेवंत आसा। कारण ह्या न्हंयेच्या सायडीक तुमी पळयत आसतले कितलेशे जाण आपणाचो उद्योग करता, बिझनस करता, जावं ते फिशरमॅन आसूं, जावं ते तिसऱ्यांकार आसूं, जावं ते बाकीचे एक्टिविटीज शेत रोवपाची, जावं इरिगेशन सिस्टमाक यूज करता। सो अशी खुबशे एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो हांगा जाता। आतां बेजिकली समज इनलँड वॉटरवेज करता तितूनय कितें आसा की एनालायज करपाची खूब गरज आसा आनी एनालायज करून कळपाक जाय की बाबा खरेंच इफेक्ट जातलो काय ना। आमचे नॅशनल ओशनॉलॉजी डिपार्टमेंट जो आसा तेंचे कडल्यान हें घेवपाक जाय, इनपुट्स घेवपाक जाय की बाबा हेका कितलो इम्पॅक्ट जावंक शकता, कित्याक फ्लोरा एंड फॉना आनी ते जो आमचो स्पिसीज आसा ते डॅमेज जावपाक जायना। कित्याक म्हाका याद आसा जेन्ना मायनींग फूल फ्लॅश चालू आसली तेन्ना बार्जी वयताल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो आनी त्या बार्जींचे मीन्स कंटिन्युअसली बार्जींचो जो हें आसलो वॅक्यूम आसलो तेज्या नेटान आमचे जे बांद आसले ते बांद मोडून वयताले आनी आतां आमी ते बांद रिपेर केल्ले आसा। आतां ते बांद सद्याक उरल्या, पण समज अशें हेवी हें ट्रॅफीक जालें, हेवी इनलँड ट्रॅफीक जालें जाल्यार अशें जावपाची शक्यता आसा। आतां बारीक बारीक बोट्स आसा नाल्यार ते एज अ टुरिजम पर्सपेक्टीव आनी कितें नाल्यार ते दॅट इज अ डिफरंट हें, पण मेजर समज हें हाडल्यो शिपींग एक्टिविटीज हाडल्यो जावं मेजर तुका इनलँड वॉटरवेजान ट्रॅवलिंग हाडली नाल्यार ते डॅमेज जावपाक शकता आनी हेजो खंय ना खंय रिपोर्ट घेवपाची खूब गरज आसा। EIA रिपोर्ट हो खूब गरजेचो आसा कित्याक EIA रिपोर्टाचेर कळटलें की बाबा खंय ना खंय इम्पॅक्ट जाता आनी खंय इम्पॅक्ट जायना तो। पळय कशें आसा, हेवी तुका ट्रान्सपोर्टेशन यूज केलो जाल्यार तो म्हाका तरी दिसना की हें जातलें कशें। गोंयची कॅरींग कॅपेसिटी आतां ऑलमोस्ट एक्सटेंड जाल्ली आसा, काबार जाल्ली आसा। कित्याक पयलू जे आमी आसले त्या भशेन आयज गोंयकार आनी भायले जे भायलो इन्फ्लक्स येयला हो वाडला आनी ताका लागून खंय ना खंय ती कॅरींग कॅपेसिटी वयर सरलेली आसा। सो समज तशें लोड पडलो नाल्यार तें व्हेरी डिफिकल्ट जातलें कित्याक आमचें जें एनवायरमेंट आसा तें साल्वार करपाक तुमी पळयता आसतलें खूब कडेन एनवायरमेंटल डॅमेज जे आसा, जावं ती मँग्रोव्ज आसा, जावं ती न्हंयेक आसूं, जावं ते आमच्या भितरली जी खाजन शेती आसूं, हांकां सगळ्यांक डॅमेज ऑलरेडी खूब कडेन जाल्ली आसा। सो ही कशी आमी प्रिजर्व आनी प्रोटेक्ट करतले हे आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, प्रत्येक नागरिकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, अशी सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा। कित्याक सरकार हाडून एक प्रोजेक्ट हाडून ठोपता आनी ते गोंयकारांक हानिकारक जाता। हे गोंयकारांक हानिकारक जावपाक जायना म्हणून खंय ना खंय सगळ्या जे एनवायरमेंटलिस्ट आसा जावं जे सायंटिस्ट आसा हांकां बोर्डार घेवपाची खूब गरज आसा आनी तांकां बोर्डार घेवन लोकल्स जे आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट तो म्हणजे लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेवन ते फुडें वचपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर।